नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका कोडकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। रान आनी अभयारण्य संरक्षीत वाठारांत धारबांदोड्या रगडा न्हंयत रेंवेचें बेकायदेशीर उत्खनन। हायकोर्टान सरकाराक उजरायलें। दोशी अधिकाऱ्यांचेर कारवायेचो 4 म्हयन्यां भितर कोर्टान मागलो अहवाल। 30 खात्याचे लायनमॅन धरून ते इंजिनियरां मेरेन सगळ्यांक सुरक्षे खातीरच्यो सगळ्यो गजाली दिल्यात। तांणी तांचो वापर करचो। शॉक लागून मरण येवपी घडणुकांचेर मंत्री ढवळीकाराचें आवाहन। गोंयांत वाडपाक लागल्या टीबीचे दुयेंती। टीबीक लागून मरण येवप्यांचो आंकडो वाडला। गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्यो कन्सल्टंट दोतोर संजीवनी केणीन दिली माहिती। अस्नोळे उदका प्रकल्पाक उदकाची पुरवण करपी आमठाणे धरणाच्या उदकाची पातळी पडली। आमठाणे धरणात उदका स्रोत खात्याकडल्यान भायले अतिरिक्त उदक सोडपाक सुरवात। तेरा राज्य केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 88 सुवातीं खातीर लोकसभा वेंचणुकेचे दुसऱ्या पावण्याचे मतदान आयज। दुसऱ्या पावण्यावेले मतदार प्रक्रियेत नशीब आजमावपी उमेदवारां मदीं राहुल गांधी, हेमा मालिनी सारखे फुडाऱ्यांचो आस्पाव। आणि पिकेन पेडे अणजुणा मध्यान एका कपड्याच्या दुकानाक उजो। कपड्याच्या दुकानात सयत 2 दुचाकी उज्यांत लासल्यो। व्हडा प्रमाणात लुकसाण। कोणे तरी मुद्दाम उजो लायिल्ल्याचो थळाव्यांक दुबाव। आता खबरो विस्तारान। रान आनी अभयारण्य संरक्षीत वाठारांत धारबांदोड्या रगडा न्हंयत बेकायदेशीर रेंवेचें उत्खनन जालेच कशें? संबंधीत सरकारी अधिकारी कितें करताले? मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे सरकाराक प्रश्न। हे सगळे प्रकाराक जे संबंधीत सरकारी अधिकारी जबाबदार आसा तांचेर कितें कारवाय करतले हाचेर 4 म्हयन्यांत कोर्टान अहवालूय मागला। तशेंच राज्यांत मोठ्या प्रमाणात सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर रेंव आनी चिऱ्या खणींचेर आळाबंद हाडपा खातीर कितें उपाय येवजण करतले हे विशींचो एक्शन प्लॅनूय सादर करपाचो आदेश दिला। रगडा न्हंयतले बेकायदेशीर रेंवेच्या उत्खनना आड घाल्ले जनहीत याचिकेचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सरकाराक उजरावन काडल्यात। राना आनी अभयारण्य संरक्षीत वाठारांतले रगडा न्हंयत बेकायदेशीर खडी आनी रेंवेचे उत्खनन जालेच कशे? संबंधीत रान, महसूल, पोलीस आनी खण खात्याचे अधिकारी करताले कितें असो प्रश्नूय कोर्टान केला। रगडा न्हंयतले हे बेकायदेशीर रेंव उत्खननांचेर जे सरकारी अधिकारी ओग्गी रावले त्या सगळ्यांचेर कारवायेचो 4 म्हयन्यां भितर अहवाल दियात असो आदेश दितना राज्यांतले बेकायदेशीर रेंव आनी चिरे खणींचेर आळाबंद हाडपा खातीर एक्शन प्लॅनूय सादर करपाचे आदेश कोर्टान दिला। धारबांदोडा हांगासर आशिल्ल्या रगडा न्हंयत बेकायदेशीर रेंव उत्खनन जाता म्हणून 2019 जनहित याचिका दाखल केली। त्या जनहित याचिकेचेर सुनावणी जाल्ली आसा आनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठान सरकारान अक्षरशः उजरावन काडलेले आसा। त्यांचे अशें उच्च न्यायालयान अशें विचारलें की संबंधीत अधिकाऱ्यांक खबर नासतना हे उत्खनन जालेच कशें आनी हे जे रेंव उत्खनन बेकायदेशीर रेंव उत्खनन जालें ते उत्खनन जावन त्यांनी रान आनी वाठाराच्या संरक्षीत जागेर व्हरून त्यांनी दवरले कशें ह्या बाबतची माहिती संबंधीत पुलीस, वन अधिकारी किंवा संबंधित खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ना कशी असे वेगवेगळे प्रश्न विचारीत सरकाराक कोर्टान उजरावन काडले। तशेंच कोर्टान असे आदेश दिले गोंयच्या मुख्य सचिवाक की ह्या बाबतची सगळी चौकशी सखोल चौकशी करून आणि संबंधित अधिकारी जे आसा त्या संबंधित अधिकाऱ्यांचेर कारवाई करून त्याचो अहवाल जो आसा तो येत्या 4 म्हयन्यां भितून कोर्टा फुड्यान सादर करचो आनी अशी बेकायदेशीर रेंव उत्खनन परत जावचे न्हू किंवा असे बेकायदेशीर प्रकार घडचे न्हू ह्या खातीर कितें एक्शन प्लॅन घेतला होय कोर्टा फुड्यान सादर करचो अशें कोर्टान मुख्य सचिवाक सांगलेलें आसा। त्याच बरोबर जे अधिकारी असतात खाण अधिकारी, पोलीस किंवा वन अधिकारी जे असतात त्यांची जबाबदारी त्यांना वाटून दिवच्यो कारण अशा प्रकारचे परत बेकायदेशीर रेंव उत्खनन घडचे न्हू। जोपर्यंत ही जनहित याचिका येवंक नासली तोपर्यंत ह्या पयलीं जाल्लेल्या खाण बेकायदेशीर खाण उत्खननाचेर जापसालदारकी कित्याक करूंक ना होय प्रश्न कोर्टान विचारलेलो आसा आनी ह्या सगळ्या प्रकरणाचो अहवाल 4 महिन्या भितून कोर्टान
मागलेलो आसा ती फुडली सुनावणी जी आसा ती 7 सप्टेंबर ह्या दिसा आसा आनी ह्या सुनावणीची कितें जातलें याची अपडेट आमी तुमच्या फुडें दिवन जातले पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. गोंय वीज खात्यांतले लायनमॅन धरून ते इंजिनियरां मेरेन सगळ्यांक सुरक्षे खातीरच्यो सगळ्यो गजाली दिल्ल्यो आसात. तांणी काम करतना सेफ्टी खातीर दिल्ले गजालींचो वापर करचो अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलां. गोंयांत लायनमॅनांक शॉक येवन मरण येवपाच्या घडणुकांचेर ढवळीकार पत्रकारांक जाप दिताले. वीज खात्यांतले लायनमॅन धरून ते इंजिनियरां मेरेन सगळ्यांक सुरक्षे खातीरच्यो सगळ्या गजालींची पुरवण केल्या. लायटीचें काम करतना तांणी हे सेफ्टी गजालींचो वापर करचो अशें आवाहन मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलें. दिवचले कांय दीस फाटीं लायटीच्या खांब्यारूच एका लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्लें जाल्यार 2 दीस फाटीं ढवळी फोंड्या ट्रान्सफॉर्मराचें काम करतना वीज खात्याचो एक कर्मचारी जखमी जाल्लो. तो ताणें खंय बटन बंद करिनासतनाच हात घातिल्ल्यान जखमी जाल्ल्याचें ढवळीकारान सांगलें. असिस्टंट लायनमॅन असो, लायन हेल्पर असो किंवा इलेक्ट्रिशियन असो किंवा इंजिनियर असो, ताका प्रत्येक गोष्ट जी सेफनेस म्हणून मनशाचो आसता ते दिले गेले. जर तुम्ही करंट बंद करनासतना खंयच्याय ट्रान्सफॉर्मरार जाल्ले, खंयच्याय वायरीक हें केलें, कोणी सांगता म्हणून कितेंय केलें, ती तांची चूक आसता आनी ती चूक तांणी सुदारपा खातीर प्रयत्न करचो. कालची सुद्दां आमच्या ढवळेची जी चूक आसा ते स्विच बंद करनासतना तो त्या ट्रान्सफॉर्मराचेर चडलो. हे आमचें दुर्भाग्य अशें म्हाका दिसता. कारण तांकां सगळें दिलां आसतना अश्यो जर गोश्टी तांच्या हातून घडटा जाल्यार ताका आमी कांय करूंक शकना. आनी हांव रिक्वेस्ट करता तांकां सगळे लायनमॅन असो, लायनमॅन असो, एसिस्टंट लायनमॅन असो, इलेक्ट्रिशियन असो किंवा इंजिनियर्स असो, जे सायटीर काम करता, डेली लोकांक हेल्प करतात आनी आपल्या जिवाची काळजी घेवन काम करचें अशें मनपसून हांव सांगता. गोमंतक टीव्ही खातीर ढवळीच्यान शेखर नाईक. गोंयांत राष्ट्रीय सरासरी परस टीबीचे दुयेंती चड आसा. टीबी ह्या दुयेंसाक लागून मरणाचें प्रमाण सध्या गोंयांत वाडपाक लागला. हाचे फाटलें नेमकें कारण जाणून घेवपाक पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंयांतले तरणाटे पिळगेक सोऱ्याचें व्यसन लागिल्ल्यान टीबी दुयेंसाक लागून मरण येवप्यां मदीं बेबद्यांचो आंकडो चड आसा. तशेंच गोंयांत टीबी खातीर जीव वगडावपी भायल्या राज्यांतल्यान येवपी कॉम्प्लिकेटेड दुयेंती आसतात अशें गोंय वैजकी कॉलेजीच्यो कन्सल्टंट डॉक्टर संजीवनी केणी सांगता. देर आर केसीस ऑफ डेथ. आता डेथ्स जे जाता मेनली जे अल्कोहोलिक्स जे परत परत वखदां बंद करतात, परत येतात घेतात 2 महिने परत वखदां बंद करतात, तसल्यांनी चड जाता. आनी थोडे पेशंट भायल्यानूय येता. आमकां गोंया भायलेय पेशंट येतात, ते बी अशे कॉम्प्लिकेटेड जावन बी एकदां येतात. सो ते चड करून मरतात. आनी अल्कोहोलिक्स बाकीचे हरशीं चडशे करून अशे डेथ्स कमी आसा आता पयलीं पेक्षा. हांव सांगपाक विसरलें, आमच्या गोंयांत खूब आसात जे अल्कोहोलिक्स आसा आनी चडशे जाणांक अल्कोहोलिक्सांक टीबी जावपाची खूब शक्यता आसता. सो तें एक कारण गोंयांत कमी न जावपाचें, तितलेंच उरपाचें. दर पेशंट जो येता तो अल्कोहोलिक आसता, एवरी 4th or 5th पेशंट. आनी ताका लागून तांचे लिव्हर सारकें काम करना. सो आमकां तांकां नॉर्मल वखदां दिवपाक जायना. लिव्हर जी वखदां आसा ती लिव्हरांतल्यान वता. सो लिव्हर जेन्ना सारकें काम करना तांकां मागीर सायड इफेक्ट जावपाक लागता. सो आमकां तांकां सदांची वखदां दिवपाक मेळना, आमकां कॉम्प्रोमायज वखदां दिवची पडटा. म्हणटच ते इम्प्रूव जायना आनी ते मागीर स्प्रेड करता दुसऱ्यांक. सो अल्कोहोलिजम इज अ कर्स लायक in our state which is causing all these cases of tuberculosis beside diabetes and other things. टीबी दुयेंसा वांगडाच गोंयांत हेर राज्यां परस डायबिटिक्स ह्या दुयेंसाचें प्रमाणूय चड आसा. टीबी आनी डायबिटिक्स हातान हात घालून वतात अशें दोतोर सांगता. Rising in the population. डायबिटीस आनी टीबी सामके मित्र कशे. डायबिटीस वाडटा जाल्यार टीबी जावपाची खूब शक्यता आसता. सो ताका लागून आमचे गोंयान मॅक्झिमम नंबर ऑफ डायबिटीसूय पेशंट आसात. सो टीबीचे जे पेशंट येतात ते आमकां खूब जाणांक डायबिटीस आसता. सो ताका लागून चड करून टीबीचें दुयेंस तितल्याचेरूच उरलां, म्हणजे सामकें कमी जावपाक वचना. ते मेनली बिकॉज ऑफ डायबिटीस. गोंयांत भितर ट्युबरक्युलोसीस अशें सिच्युएशन म्हणजे इट इज लायक स्टॅटीक रायट नाव. मदीं कोविडा खातीर केजी थोड्यो वाडिल्ल्यो पूण आतां परत नॉर्मलायज जाल्या. म्हणजे पयलीं पासून आमच्यो अबावट 1800 केजीस पर इयर जातात.
सो मदीं कोविड जाल्ल्या कारणान त्यो उरिल्ल्यो केजी, सो 2000 मातश्यो एक्सीड जाताल्यो. पूण आतां परत it is coming down to 1,800, 1,900 for last 2 years. Total number of cases which are diagnosed in the state of Goa. अस्नोडे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक उदका पुरवण करपी आमठाणे धरणांतल्या उदकाची पातळी उणी जाल्या. ताका लागून ह्या धरणांतलो उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपाक निमाणे ह्या धरणांत अतिरिक्त उदक सोडपाक सुरवात केल्या. शापोरा न्हंयेवेल्या 6 बांदांतल्यान हें उदक सोडटात. आमठाणे धरणांतल्या उदकाची पातळी आटिल्ल्यान उदका स्रोत खात्या कडल्यान ही उपाययोजन केल्या. दिवचल तालुक्यात येवपी आमठाणे डॅमातल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपा खातीर उदका स्त्रोत खात्या वतीन आता उपाय येवजण हातात घेतिल्ली आसा. ह्या डॅमातल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपा खातीर 6 बांदांतल्यान उदक ह्या डॅमात सोडपाचें काम सुरू जाल्लें आसा. दर वर्सा ह्या डॅमाच्या उदकाची पातळी आटली काय ह्या डॅमातल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपा खातीर 6 बांदांतल्यान उदक ह्या डॅमात सोडटात. फाटल्या कांय दिसांच्यान ह्या आमठाणे डॅमाच्या उदकाची पातळी सामकी उणी जाल्ली आसा. फाटल्या सप्तकात तर सुमार 8 मिटर इतकी उदकाची पातळी कमी जाल्ली. ताका लागून ह्या डॅमात 6 बांदांतल्यान उदक सोडून डॅमातलें उदक नियंत्रीत दवरपाची गरज आशिल्ली. सध्या ह्या डॅमातल्या उदकाची पातळी ल्हव कमी जायत आसा. बिरेस्तारा सांजे मेरेन ह्या आमठाणे डॅमातल्या उदकाच्या सांठ्याची पातळी सुमार 43.80 सेंटीमीटर इतकी जाल्ली. आता ह्या डॅमात 6 बांदांतल्यान उदक सोडून डॅमातल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपाचें काम हातात घेतिल्ल्यान फुडाराक ह्या डॅमात उदकाची मारामारी जावची ना असो एक अदमास आसा. आमठाणे डॅमाच्या उदकाची पातळी कमी जाल्ल्यान डॅमाच्या सरभोंवतणचे पात्र सध्या कोरडे जाल्ले आसा. आता ह्या डॅमात 6 बांदांतल्यान उदक सोडटात देखून भिवपाची कांयच गरज ना अशें उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर आमठाणे डॅमा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्यावेले मतदानाक आयज सकाळच्यान सुरवात जाल्या. देशभरांतल्या 13 राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 88 सुवातां खातीर आयज सकाळच्यान मतदान जालें. आसाम, बिहार, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, राजस्थान, अस्तंत बंगाल आनी जम्मू काश्मीर अशा 13 आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 88 सुवातां खातीर मतदान जालें. दुसऱ्या पावंड्यावेले मतदान प्रक्रियेत नशीब आजमावपी उमेदवारां मदीं राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशी थरूर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ह्या सारक्या फुडाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्लो. पिकेनपेडे हणजुणा हांगा काल मध्यान राती एका कपड्याच्या दुकानाक उजो लागलो. म्हापशा उजो पालोवपी दळाक मातसो कळाव जाल्ल्यान ते थळार पावता म्हणसर लागिल्ल्या उज्यान कपड्याच्या दुकाना सयत 2 दुचाकी उज्यांत लासल्यो. व्हडा प्रमाणात जाल्ल्या लुकसाणाच्या कळटा कोणे तरी मुद्दाम उजो लायिल्ल्याचो थळाव्यांचो दुबाव. हांगा एक कपड्याचे शॉप आसले तेका उजो लागलेलो आसा आनी अंदाजे 3 ते 4 हेच्या मदीं हो सकाळी फुडें उजो लागला. आतां एक्झॅक्ट खबर ना. पुलीस हांगा स्पॉटार पावलेले आसा आनी फायर ब्रिगेडीक मातसो हांगा येवपाक टायम लागलो की म्हापसाचे दिसता बिजी आसले. पिल्लांनीसून येवपाक मातसो आनी मातसो तांकां वेळ लागलो आनी कपड्याचे शॉप आसले कारणान इतको फास्ट उजो तो हे घेतलो की ते पावच्या पयलीं टोटल काबार जाल्ले. आनी ते कपड्याच्या शॉपाचे जो ओनर आहा तेंची एक बायकू उबी आसली थंयसर डिओ ती काबार जाल्या भितून. आनी ती ओनर जी आहा ती खंय तरी दुसऱ्या स्टेटीन गेल्लेले आसा आनी ह्या दिसांनी ते हॉलिडे आसलेले सायडीचे ते नेबर 2-3 घरां ते हांगासर ना की भोंवपाक गेल्यात. आनी आतां सगळ्यांक डावट मारता की हे कोण नासतना असो
शॉर्ट सर्किट जावंक शकना हे लोक म्हणटात की कोणी तरी मुद्दम केला दिसता. आता पळयतात आतां CCTV फुटेज आतां सायडीचे कोणाची हॉटेल आहा तेंची आतां चॅक करतले. आतां पुलीस हांगासर येवन स्पॉटार पावलेले आसा आनी फायर ब्रिगेड जाता तितकेन ट्राय केले पालोवपाक. कपड्याचे आसले सगळे टोटल लॉस जाला आनी ओनरका अजून पावंक ना. आनी तेंचे जे कजन आसले ते आतां सांगताले मोरलेस 20 lakhची कितें तरी लॉस आहा म्हणून. बोरी फोंडे वाठारांत धाड घालून एंटी नार्कोटीक सेलान 8.5 लाखांचो गांजो तशेंच हेर घुवळे वखदांचे प्रकार जप्त केल्या. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी युवराज बोरकार ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो आपल्या घराच्या बेसमेंटान गांजा आनी हेर घुवळे वखदांची लागवड करतालो. ह्या तरणाट्या कडल्यान 1 किल गांजो, 150 ग्राम हायड्रोपोनिक्स वीड, 15 ग्राम MDMA जप्त केले. गोयच्या एंटी नार्कोटिक्स सेलान आयज एक यशस्वी कारवाई करत जवळपास 8.5 लाखाचो ड्रग्स आणि गांजा जप्त केलेलो आसा. बोरये फोंडा हांगासरलो युवराज बोरकर ह्या 31 वर्षीय तरणाट्याक अटक करून तेजे कडसून ही सगळे साहित्य जप्त केलेले आसा. अशी माहिती मेळटा की हो तरणाटो आपल्या घरच्या बेजमेंटान कॅनबिस लायतालो, पिकयतालो. जेचे सीड्स जे आसा ते सीड्स तो भायरसून ऑनलायन ऑर्डर करतालो आनी तेची लागवड जी आसा ती आपल्या घरच्या बेजमेंटान करतालो. तेच्या कडसून हे सगळी जी लागवड आसा ती लागवड त्यांनी ANCन हस्तगत केलेली आसा. भितून 150 ग्राम हायड्रोफोबिक वीड, 1 किलो गांजा आणि 15 ग्राम MDMA अशा प्रकारचे ड्रग्स आणि गांजा आयज ANCन ह्या युवराज बोरकर ह्या 31 वर्षीय तरणाट्या कडसून हस्तगत केले आणि ताका अटक केलेली आसा. गोमंतक TV खातीर हांव विनायक सामंत, पणजेसून. ह्या दिसांनी शिमला जंक्शनाचेर खासा करून सकाळी आणि सांजवेळा ऑफिस वेळाचेर मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोयणी जाता. एका वटेन ह्या जंक्शनाचेर उड्डाण पुलाचें काम जोरात चालू आसा जाल्यार दुसरे वटेन रायबंदर ते पणजे रस्तो बंद आशिल्ल्यान सगळीं वाहनां ह्या रस्त्यार आशिल्ल्यान हांगा येरादारीची कोयणी जावपाक लागल्या. उड्डाण पुलाच्या कामा खातीर एक लेन बंद केल्ल्यान येरादारीचेर ताण आयला. देखून दोनूय बाजूंनी गाडयांच्यो लांबच्यो लांब लायनी लागतात. ऑफिसांत वचप्याक सकाळच्या वेळार ह्या वाहतूक कोणी खातीर बरेच त्रास सोंसचे पडटा. अबकारी खात्याच्या फ्लायिंग स्क्वॉड पथकान कुंकळे उद्देगीक वस्तूंक वाठारांत धाड घालून 3,346 लिटर सोरो जप्त केलो. ह्या सोऱ्याचो मोल 8,41,710 रुपया जाता जाल्यार सोरो व्हरपाक वापरिल्ल्या गाडयेचें मोल 25 लाख रुपया जाता. गाडये सयत जप्त केल्ल्या मुद्देमालाचें मोल 33,41,710 रुपया जाता. रॉयल ब्लू विस्कीच्यो 200 बॉक्सांक जाल्यार ऑफिसर चॉयस विस्कीची 168 बॉक्सां आसात. बिरेस्तारा राती अबकारी खात्याचे पुलीस ह्या गाडये फाटल्यान आशिल्ले असो दुबाव ड्रायव्हराक आयिल्ल्यान तांणी गाडी दवरून पळ काडलो अशी माहिती अबकारी खात्याचो निरीक्षक शंभा नायक हांणी दिली. आज सकाळी आमी हांगा आमच्या फ्लायिंग स्क्वॉडान हो कंटेनर ट्रक हांगा डिटेन केले कडेन आसा आनी ह्या कंटेनर ट्रकाक सोरो आसलो. सोरो तितूंत ऑफिसर चॉयस विस्की आसलेली आनीक रॉयल ब्लू विस्की आसा. सो रॉयल ब्लू विस्की म्हणटा तेजे 200 काशी आसात आनी ऑफिसर चॉयस जे निप्स आसले तेजे 168 केसीस आसात. एमावंट टोटल सिजर जाला गाडी धरून 33,41,000. खंय व्हरताले तें अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा तेजेर. सो तें इन्व्हेस्टिगेशन करतले आमी. कितली दीस जाले आमी अशी म्हळ्यार जे अशें भरपाक शकतात तसलेंचेर आमी पाळत दवरले कडेन आसा आनी तो पाळतीचोच नतिजा म्हळ्यार ह्या सिजर मेळ्ळो. कोणाली ब्रँड जो ऑफिसर चॉयस विस्की आसा तो ब्रँड महाराष्ट्रा मॅन्युफॅक्चर जाता आनी हांगा येता गोंयांत इम्पोर्ट जाता. आनी रॉयल क्वीन विस्की ती कोणाची ती आमी आयडेंटिफाय करतात. खंय बॉटलिंग जातात तें आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले. डिटेन ट्रक ड्रायव्हर नासलो. सो अशें दिसता की राती आमी गाडयेच्या फाटल्यान आसले. मे बी ताका डावट मारून ट्रक ड्रायव्हर हांगच्यान गाडी हांगा दवरून ताणें पळ काडले. लाच प्रकरणातले तिसरे आरोपी तेरेखोल दर्यादेग पोलीस स्टेशनाच्या आदले निरीक्षक विद्येश पिळगांवकारांच्या पोलीस कोठडीत अजून 3 दिसांची वाड केल्या. पयलीं ताका 5 दिसांची पोलीस बंदखण दिल्ली ती शुक्रारा सोंपिल्ली. ह्या प्रकरणाचेर फुडली सुनावणी सोमारा जातली अशी माहिती ॲडव्होकेट सुषमा मांद्रेकार हांणी दिली. आज विद्येश पिळगांवकाराक तांच्यांनी ACBन रिमांड आसता तो सोंपिल्लो
म्हणून तांच्यांनी आज ताका ती फर्दर रिमांड मागिल्लो, ताका 3 दीस रिमांड दिला आनी बेल एप्लिकेशनाचेर हांवें आर्ग्यू जाल्लें म्हजे पयलीं, पण ताज्या एडवोकेटान पार्टली आर्ग्यू करून सांगलें की ही इज आर्ग्युइंग ऑन मंडे आनी ती मंडे सकाळीं ते परत दवरला. आतां हियरिंग इज फिक्स्ड ऑन मंडे फॉर देअर फर्दर आर्ग्युमेंट्स ऑन द बेल एप्लिकेशन. तळगाव पंचायतीच्या पिटरभाट वाठारांत आशिल्ल्या पब्लीक टॉयलेटीची अक्षरशः वायट स्थिती जाल्या. ह्या टॉयलेटींत नितळसाण ना, उदकाची वेवस्थाय केल्ली ना. इतलेंच न्हय तर सिवरेजीचे घाणेरे उदक लेगीत उदकाडार सोडून दिला. अशाच परिस्थितीत ह्या वाठारांत रावपी सुमार 80 ते 100 लोक ह्या टॉयलेटीचो वापर करतात. हाका लागून थंयच्या लोकांक खुबशा दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा. वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर पिटर भाटांत गेल्ल्यो आपाश्यो सेसिल रॉड्रिगीस हांणी ह्या पब्लीक टॉयलेटीची स्थिती उक्ताडार हाडल्या. आज आम्ही पिटर बाटन हा which is part of ward number 2 campaigning, and they have made common toilets for women and for men. Now I want to show you the pathetic condition how women use these toilets. हांवें एक लोकलाक विचारला तुम्ही हे यूज करता म्हणून, तेणें म्हणला ओय. आता तुम्ही पळयला जाल्यार उदीक ना आनी कशे परिस्थिती हा आनी कशे हे बायलां आनी बायलो चेडवां यूज करता ही टॉयलेट हांव नको. प्लीज शो पळयात सगळी माती हा हिंगा, सगळी माती हा हिंगा. एक टॅप ना, उदकाचे टॅप ना, काय यूज. दिस इज लेडीज टॉयलेट. आता लेट्स शो द नेक्स्ट वन. पळय टॉयलेटच्या फुडल्यान पळयात, ही पळयात सगळे माती आसा. काय ना तांकां उदीक ना, काय ना. सगळ्या लोकांक हिंगा टॉयलेटी ना. हे 4 टॉयलेट आय थिंक सो ऑलमोस्ट 80 or 100 पीपल यूज करता टॉयलेट. भुरगीं नाजाल्यार चेडवां, आवय आनी जाणटी जी हा. अशे परिस्थितीन टॉयलेट यूज करपाक जाता. उदीक ना फ्लश करपाक, सगळे मेळे हा, अनहायजेनीक. कितले बायलांक हिंगा इन्फेक्शन जावपाक जाता. कोणाक पडला हे, कोणाक पडोंक ना. आमी भोंवता, आमी येता कॅम्पेनिंगाक सांगपाक की बाबा एक चेंज करात, आनी कोण चेंज करपाक जाता, लोकांनी चेंज हाडपाक जाय. अशे परिस्थितीन पळयल्या जाल्यार ही आमची पंचायत, तालिगांव पंचायत अशे टॉयलेटी दवरता लोकांक. आता तुम्ही पळयात स्वच्छ भारत, सबका विकास, सबका हे विकास सगळे बकवास. एक बरेशे आमचे पिटर बाट, कामराबाड सगळे आमचे तालिगांव जे हा बरे करपाक जाता. अशे गाडीन आमी लोकांक दवरपाक जायना. टॉयलेट पिटर बाटान हाजी आनी ही सेप्टीक टँकी पळय ओवरफ्लो जाता हिंगा. कोण ना सुवेजी साफ करपाक आनी सगळे ओवरफ्लो जावन शेतांनी वयता. तर ही परिस्थिती पिटर बाटाची. तांकां सारकी टॉयलेट ना, साफ ना, अनहायजेनिक, and it is very dangerous for women, men, children to use this facility. हरोळेच्या रुद्रेश्वर देवस्थानातल्या वादाक लागून भंडारी समाजा मदीं निर्माण जाल्ले मतभेद कुशीक दवरचे आनी येता ते लोकसभा वेंचणुकेत समाजाचे फुडारी श्रीपाद नायक हांकां वेंचून हाडून मुख्यमंत्र्यांचे हात बळकट करचे अशें दिवचल तालुक्याचे आदले अध्यक्ष आनंद नार्वेकार हांणी बिरेस्तारा दिवचले जाल्ले पत्रकार परिशदेंत म्हणलां. तशेंच समाजा खातीर कांयच करूंक नाशिल्ल्या लोकांनी सल्लो दिवचो न्हय अशी खर टिका आनंद नार्वेकार हांणी समाजांतल्या कांय फुडाऱ्यांचेर केली. रुद्रेश्वर देवस्थानान जो प्रकार घडलो, काही लोकांनी येऊन थंय धुमाकूळ घातली, त्या बद्दल आमी ही गोष्टीचो निशेध करता. खूब वायट दिसलें आमकां. अवघेचे लोक आनी आमी इतले संख्येन लोक आसून सुद्दां आमकां थंय वगी रावचें पडलें. कारण वगी रावचें पडलो बी ही गोश्ट की थंय कितें तरी रक्तपात कितें वायट गोश्टी जावं नाका म्हणून आमचो समाज आनी आमी सगळे वगी रावले. हें एक हांव नमूद तुमकां करता. पूण 4 लोक जमोन जे लोक आव्हान करता सगळ्यांक की बाबा तुम्ही श्रीपाद भाऊ वोट करूं नाका. आमी तो आमचो समाज आसा, हो समाज आमच्या समाजाक सगळ्यांक खबर आसा कितें बरें आनी कितें वायट. 4 लोकांनी सांगलें हेचो अर्थ की हें जालें अशें कांयच ना अशें की तेंच्यांनी त्या लोकांनी पयलीं समाजा खातीर कितें केलां, समाजा खातीर कितें केलां अशें तें आमकां दिश्टी पडपाक जाय. समाजा खातीर तुमी कांयच करिना, समाजाचें कितें करीत ना आनी बेश्टी आव्हानां करता आनी लोक हे लोकांकूय खबर आसा बाबा ह्या मनशांनी कितें केलां. जे लोक आव्हान करूं शकता,
ज्या लोकांनी समाजा खातीर कितें केलां अशें रवी नायक आमचो आसा, बाकीचे आमचे सुभाष शिरोडकर, बाकीचे आमचे किरण कानोळकर असे आमचे नेते आहा. ह्या लोकांनी समाजा खातीर खुबशे केले. ते लोक आव्हान करूं शकता. आमचो समाज आसा आनी आमच्या समाजाक हांव परत एकदां सांगूंक सोदता, कोणी आव्हानां करूं कितें करूं, कोणी आमचे जे कर्तव्य आसा, आमचो भाऊ रावलो आहा, आमचो श्रीपाद भाऊ भंडारी समाजाचो एक नेतो आनी लास्ट टर्म आहा तेजो, तेन्ना आमी सगळ्यांनी आमच्या भंडाऱ्यांनी तुमकां आव्हान करता आणि तुम्ही सगळे हेवे दावे विसरा एक टाइम हो आणि श्रीपाद भाऊ तुम्ही विजयी करा आणि मुख्यमंत्र्यांचे हात बळकट करा. गोंय पुलिसांच्या गुन्ह्या फाट्यान कळंगुटे धाड घालून 56 वर्साच्या डेव्हिड शेट्याराक शिनळकी वेवसाय प्रकरणात अटक केली. ह्या वेळार एके बायलेची सुटका करून तिका मेर्शे बायल सुधार घरांत धाडून दिल्या. मजगती ह्या प्रकरणात पुलीस निरीक्षक विकास दयेकर आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 370, 370 1, 2 आणि मनीस तस्करी प्रतिबंधक कायद्याचे कलम 4, 5 आणि 7 खाला गुन्हो दाखल केला. काल रातच्या वेळार मुड्डावाडो कलंगूट हांगासर एका हॉटेलाचेर वेश्य वेवसाय चालू असताना क्रायम ब्रांचीन धाड घातली. वेश्य वेवसाय करता असताना जो आरोपी आसा डेव्हिड चेटियार वो 56 वर्साचो रावपी उकासा ह्या गावात आणि क्रायम ब्रांचीन डेव्हिड हाका अटक केल्ली आसा आणि ह्या वेवसायान बळी पडलेले एक चलयेची क्रायम ब्रांचीन सुटका केल्ली आसा. ह्या सगळ्याचेर सध्या तपास सुरू आसा आणि क्रायम ब्रांच हाचेर लक्ष दीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.